Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. So when that environment law is there in force in the country, can we see a place like this which is so dirty, which is so unhygienic? I mean, when we cross this road, it's such a sore sight. But हे चोवपाक आमकां बरें दिसना आनी जायते लोक आमकां विचारता अरे ते गार्बेज इतली डंप करता ते कितें करें. Government takes this matter seriously and enforces that Environment Protection Act and uses its might. This problem is not going to be solved. So एक म्हूण तर गव्हर्मेंटान तर एक बरो ड्रायव घेतलो war against garbage. They have the mechanism, they have the department, Goa Waste Management. Make use of them. This is all that I want to say because we are helpless about this matter. The best thing, हिंगा पुलिस पेट्रोलिंग धाडपाक जाय. जर पेट्रोलिंग तो धाड जाल्यारूच ही प्लेस सेफ उरपाक शकता. ते पंचायत आपल्या लेवलाचेर सगळे करता. वी आर डुईंग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टिंग आनी इतले आमी पोस्ट मोडटा. अराउंड this financial year we have spent 4.5 lakhs. तरी आसतना हिंगा आमच्यानी जायना. सो हांव मागता गव्हर्मेंटाक जाय जे फंड्स आहा ते रिलीज दिवचे पंचायतीक. पण फांड दिले म्हूण जायना. तुमची मशिनरी घालून लायक आतां फाटले पावटी आतां आमची गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान क्लीन केलां ते भाशेन पुलिसीन तरी तो गव्हर्मेंटान फेडरलिंगा दवरले रातचे जायतें बरें जावपाक जाता. आनी म्हाका दिसता तशें केल्यार कितें सोल्युशन घेवपाक शकता ना. आनी ना जाल्यार ही गार्बेज अशीच पडटली.